म्हाका तुमकां सांगपाक ह्या विशयाचेर आतापर्यंत डिसिजन आमचें आसलेलें पळय आमी मुरगांव मतदारसंघासून हांव आमदार म्हणून मंत्री म्हणून की नाफ्ताची वेसल हांगा हाडून खाली करूंक सोदता पळय त्या डिसिजनाचेर सीएमाचें डिसिजन कितें तें सांगूना आतां सीएमाक मेळून येयला आनी त्या चेअरमॅनान ती हें करून सीएमाक कितें तरी सांगून तें हांगा घालपाचें केलां आनी तो चेअरमॅन गेला दिल्ली. आमी रायट फ्रॉम डे वन त्याच्या अगेन्स्ट जाल्लो इतले व्हडले अशें तयारी तुमकां सांगून सीएमाक हें कळोवपाचें अशें हेतून नासलो कारण आमच्या उतराक ते थंयसून हांगा हाडपाचें बंद जावन आसलें. तेंचे कडेन नाफ्ता हांगा म्हणजे ती वेसल हांगा येतकूच डिझास्टर मॅनेजमेंटान ते हांगासर न जाता डिझास्टर आनी खंय तरी जावचो न्ही आमचे उद्देश असो काय ना दुसरे कडेन जावचो म्हणून पण दर्यान आसलेले ते हांगा हाडून घालप हें रॉंग हें पयलीं पासून सांगलां. हांगा म्हणजे लँडाचेर खंयसरय आयज म्हाका दिसता जवळ जवळ तेंच्यांनी एमपीडीन ताका सांगलां की आनी दुसरे ऑप्शन ना अशें दिसता म्हणजे त्यांनी क्लियर केलें की हांगा घालचें पडटा म्हणून सीएमाक. हांवें सीएमाक क्लियर सांगलां की त्या लोकांक हांव फेस करूंक शकना तूं फाल्यां येवन तांकां एड्रेस कर. तेन्ना सीएम फाल्यां येवपाचो आहा. आतां तुमी कितें आहा ते सीएमा कडेन फाल्यां प्रश्न करा विचारा. म्हाजें प्रामाणीक मत आहा की हेच्या फुडें अशें चलत जायत जाल्यार बरें जावचें ना आनी गणेश बेंजो प्लास्टाच्या ओनराक पासून हांवें 4दा जेन्ना डिसायड हें केलां उलोवपाक सांगपाक की बाबा तूं हें अशें कर नाका जाल्यार तो फोनूय घेना अशें 2 दीस जाले. तेन्ना डिसिजन आमचें कितें आहा म्हाजें हें गणेश बेंजो प्लास्टा खातीर तें तुमकां हांव मागीर सांगतलो. सीएमान फाल्यां एड्रेस केल्या उपरांत हांगा जर ते घालपाचें केलें आनी ते क्लियर जालें आनी आमच्या नशिबान कांय जर जावंक ना जाल्यार हेच्या फुडें ह्या टँकाक आमी थारो दिवचे ना हें हांव सीएमाक सांगून येयल्लो. तुमकां सगळ्यांक आमी केल्लो मुवमेंट तुमच्या पावरान दिसता काय अगेन्स्ट दिसता रे? तुमकां आमी कितें मुवमेंट केला पळय हांगा नाफ्ता हाडून घालचो ना असो दिसता ते रॉंग आहा. सगळ्यांनी ऑपोजिशन वाले भायल्या सगळ्या पार्टीच्या सगळ्यांनी घातले म्हाजेर की हांवें हाडला म्हणटो हांवें हाडलो जाल्यार येदे व्हडलें एजिटेशन आमी करिनासले. सरकारान वचून सरकारी मनशाक एजिटेशन करप न्हय म्हाकाय कळटा पण इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक आमी तुमच्या वांगडा उबे रावंक जाय ना जाल्यार आमकां किंमत ना. शेवटी पब्लीक आसा जाल्यार लिडर आसता बरोबर न्ही हें म्हाजें मत आहा. तुमकां आतां मेसेज दिला हांव फक्त सीएमान दिली जायते उलया म्हाका शेवटी आमच्या लोकांचे सेफ्टी इम्पॉर्टंट आहा. तुमी इतले जमले तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. हांवें तुमकां यो म्हणून सांगूना तुमकां कळ्ळ्या उपरांत तुमी येयला ही तरी गोश्ट न्ही. फाल्यां तुमी मेसेज दिवची म्हाका दिसता टायमींग केन्नातलो म्हाका कळचो ना पण तुमी फाल्यां आमकां काम आहा तुमकां काम आहा तें तुमी कळचें ना. काय व्हडलें एजिटेशन आनी लफडे करपाचे हेतून विशय ना. फक्त आमची ग्रीवन्स आनी आमी ह्या मतदारसंघांतून ह्या प्रोजेक्ट हें जें तुमी केलां तेचेर सहमत ना हें सांगपाक तुमी येवंक जाय.